नमस्कार, हांव राजदीप नायक आनी म्हाज्या सांगातार आसा म्हजो इश्ट एंथनी डिसिल्वा जाणें गोंया खातीर भरपूर वावर केला। हो व्हिडिओ इतल्याच खातीर करता, काल एक हांवें व्हिडिओ शेअर केल्लो की आमचो सोनम वांगचूक जाणें आमच्या देशाच्या एज्युकेशना खातीर कितलेशेच काम केलां। तो आयज देशाची वेवस्था शिक्षण वेवस्था जाग्यार पडची म्हणून जंतर मंतराचेर 19 दीस उपास करता, हंगर स्ट्रायक करता। पूण ह्या कांयच नसलेल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाक किंमतूच ना तेजी। आमी सगळे लोक रिक्वेस्ट करता ताका की हंगर स्ट्रायक सोड म्हणून, कारण कोण मेलो जाल्यार ह्या सरकाराक चड बरें, कारण तांकां कांयच पडलें आनी ताणें हंगर स्ट्रायक सोडचो म्हणून आमी एका दिसाचो उपास करपाक सोदता 20 तारखेक। कारण सोनमान एक उलो मारलेलो की 20 तारखेक सगळ्यांक दिल्लीक या म्हणून। आमकां दिल्लीक वचप पॉसिबल ना, पूण हांव विनंती करता आमी एका दिसाचो हंगर स्ट्रायक करून सांगपाक सोदता। आनी हो हंगर स्ट्रायक इतल्याच खातीर करता, जेन्ना तो व्हिडिओ शेअर जालो तेन्ना कोण तरी एक पानवेलकार म्हणटा ताणें फकाणां मारून धजा मारून आमकां सांगलें की तुमी बसा मरे म्हणून। आनी येस, आमी बसपाक सोदता, दाखोवपाक सोदता म्हाज्या फ्युचरा खातीर जो सोनम वांगचूक बसला ताजो सपोर्ट आमकां गोंयकारांक आसा। तुमी पेरंट्स आसूं किंवा गोंयकार आसूं, तुमकां जर दिसता आसा तुमच्या भुरग्याचें फ्युचर बरें जावपाक जाय जाल्यार आमी दोगूय बसतले आमच्या बरोबर, तुमी जॉइन जावं येता। देव बरें करूं तुका राजदीप बाब। आनी जेन्ना तुज्या सारको एक सारको विथ इंटिग्रिटी एक ऑनेस्ट मनीस जेन्ना एक उलो मागता जाल्यार असल्या मनशा बरोबर हांव तर आसतलोच। आनी बाब सोनम वांगचुकाक जो डॉक्टर जावन आसा, सायंटिस्ट जावन आसा, एक इंटरनॅशनल एनवायरमेंटलिस्ट, हेका आमी हाती फुडेंय मेळवले। आमी वी हॅव गॉन पर्सनली, थोडे एक्टिविस्ट ताका दिल्लीक वचून मेळवले आमी वेन ही हॅड गॉन ऑन अ हंगर स्ट्रायक प्रिवियसली। आनी आतां तेजी परिस्थिती इतली बिगडल्या, सो आमकां नाका असलो एक्टिविस्ट इंडियेचो आनी इंटरनॅशनली ऑफ वेल नोन फेम हेणे ह्या निर्लज सरकाराक लागून भूक हडताल करून तेजो जीव सोंपोवचो न्ही। आनी तुजी गरज आमकां, तूं जितो आसल्यार तुजो एक एक स्वास आमकां उत्तेजन दिता, आमकां एक एनकरेजमेंट दिता। जाल्यार हांव एकूच रिक्वेस्ट करतलो सगळ्या गोंयकारांच्या वाटेन, राजदीप बाब आनी आमची जी कोण कोण पळय आमच्या पासत ते 20 तारखेक आझाद मैदानाचेर सकाळच्या 9:30 सांजे 6 पर्यंत आमी बसतले। आमच्या बरोबर तुमकां दिसता सोनम वांगचूक आमकां सपोर्ट करपाक न्ही, सोनम वांगचुकाक आनी आमच्या जी देशाची सिस्टम आसा ती जाग्यार पडची, फ्युचर बरें उरचें अशें तुमकां दिसता जाल्यार तुमी जॉइन जावचे। पूण आमी दोग जाण बसतले सुरवात करपाक, कोणें जाल्यार एक इनिशिएटीव घेवची आनी आमकां ही चॅलेंज दिल्या आमी बसचे म्हण थंय। आनी बाब दोतोर सोनम वांगचुकान आमकांय आवाज दिला 20 तारखेर मेळचें म्हणून, जाल्यार दिल्ली आमच्यांनी वचोंक जायना, राजदीप बाबान सांगलां तशें। बट आमच्यांनी वॉट इज फिजिबल इज एटलिस्ट आमी गोंयासान हो आमचो आवाज दिल्ली पर्यंत पावोवपाक आमी तोदीत करतले। देखून एकूच उलो मारतलो हांव, जे सोनम वांगचूक तशेंच तेजे दुसरे एक्टिविस्ट जे स्टुडंट्सा पासून हे आज त्याग करतात, जे नीट पेपर लीक जाला तेजे पासून त्याग करतात, जाल्यार हात जोडून विनंती करतलो सगळे युथा कडेन, सगळे स्टुडंट्स जितले कोणाच्यान येवपाक जाता कमीच कमी तुमच्या जिविताचो एक दीस तुमी येवचे आनी आझाद मैदान पणजे 20 तारखेर 9:30 तुमी येवन तुमची सॉलिडॅरिटी बाब सोनम वांगचुकाक तुमी दिवचो। आमच्या पासत येनाका तरी तुमच्या पासत या, तुमच्या भुरग्यां पासत या, तुमच्या फुडारा पासत या। हांव भरोसो दवरता तुमी येतले, तुमचोय सांगात दितले म्हणून। ऑन बिहाफ ऑफ राजदीप बाब तुवें म्हाका हे एनकरेजमेंट दिलें, म्हाका जावं जायनाका, जाता ते भाशेन आमी करया। एक दीस जाल्यार एक दीस तरी आमी करया। देव बरें करूं। थँक्यू व्हेरी मच।